39Aच्या आंदोलना उपरांत पक्षाचे सीसी बसकेन पक्ष बंद करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचो धक्कोदायक खुलासो पक्षाचो आदलो फुडारी आदित्य देसायान केलो. 39Aचे आंदोलन यशस्वी जावनूय पक्ष बंद करपाचो निर्णय कित्याक घेतलो ते कळपाक मार्ग ना, मात ताचे उपरांत ही कुफुसावा सुरू जाली म्हणून आदित्य सांगता. ऐकात ताचे म्हणणे. आफ्टर दॅट 39A एक 2 महिन्यांनी म्हणल्यार एक 10-15 दीस पयलीं एक म्हाका कॉल आयलो. अरे तू खबर काम पावलो, आरजी बंद करता. So what I came to know from the story is after that 39A protest was allo, Viresh was seriously on that hunger strike and he had faced something health issues he faced because of that hunger strike and he was out. So तो गेले कडेन आसतना हेणी खंय एंगेलच्या ऑफिस बेरार आहलेले तेणी सीईसी मीटिंग मागयली. Now that CEC meeting which was there, that Viresh was not a part and Vireshan सांगलेले खंय तांकां की बाबा आपण येतकीर मीटिंग करा म्हणून एक विकान. So they were not ready, they did the meeting आणि तेतून भितर त्यांनी डिसिजन घेतलें की पार्टी शटडाऊन करपाचें. हिंगे मागीर जालें सगळें फेक आयडी वयल्यान टार्गेट करा, हेका टार्गेट करा, तेका टार्गेट करा, बट द रूट कॉज ऑफ इट वॉज द शटिंग डावन ऑफ द पार्टी. वॉट आय सस्पेक्ट इज की दोज पीपल जेंकां 39A जाय, दोज पीपल मे बी बिहाइंड इट. इट कॅन बी एनीवन. It can be anyone. It can be a businessman, it can be a politician, it can be anyone. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबाचो पोस्टर करून कोणे तरी वैयक्तीक टिका केल्या. हे टिकेक जाप दितना मनोजूय आदित्य देसाय आनी आमदार विरेश बोरकाराचेर तुटून पडलो. पळयात मनोज परबान केल्लो पोस्ट. दुसरे वटेन जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायकान रिव्होल्युशन वाटोवपा खातीर मिडिया आनी संवसारभरांतल्या गोंयकारांक मजतीचें आवाहन केलां. ते वटेन आमदार विरेश बोरकारान फेसबुकाचेर पोस्ट घाला. 39Aचो मुद्दो आनी आतां ताचे सायड इफेक्ट सामकार आयिल्ल्याचे विरेशान आपल्या पोस्टान म्हटलां. आतां हो पोस्ट नेमको कोणाक हें ताकाच खबर. इतले मजगती आरजीपीच्या सांत आंद्रे गटान आमदार विरेश बोरकार आनी लिसियो आड सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान केल्ले आरोप भायर आयल्यात. ह्या आरोपांत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें तांणी म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.